जिवी आसा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. सुरगीचे बापा, आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा आयच्या दिसा पासत आनी हे सोबीत वेळा पासत. जेजू तुका वाखाणटा तुज्या हाजीरपणा पासत, कित्याक तूं म्हणटाय दोगां तेगा मदेगांत हांव हाजीर आसा. आनी ते हाजीरपणा पासत आनी तुज्या जिव्या उतरा पासत. ते जिवे उतर आमकां जीव दिता, ते जिवे उतर आमकां सुटका दिता सगळ्या आमच्या पुढची प्रॉब्लमांसून, आमच्या जे आमचेशी जायना त्या सिट्युएशन प्रश्नांसून तूं आन्सर जाता आमच्या तुजें उतर घेवन. म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां दिता आनी तुका एक वर दिता, एक क्लासीचो तूं कंट्रोल घे सगळ्यांचे मोतीचेर. म्हणून तुका आर्गां दिता आनी तेंचे आत्मीक कान उगड, तुजें उतरूच आयकूंक, उतरूच भितर घेवन काळजान रिगोवंक. कित्याक तूं म्हणटा जें कितें कांय जाण आमचें आसा तें आमच्या तोंडांसून भायर सरता. ते पासत जशें आमी जायतीं जाणां बुकाचेर बरयता तशें आमच्या काळजाचेर आमी बरयता तुजें उतर. आमकां आतां समजोणी मेवल्या हें उतरूच आमकां जीव दिता. तुजें उतरूच आमकां एक जीव हाडटा आमच्या भितर आनी सगळ्या वाटेनसून आमकां सुटावो दिता. ते पासत ह्या उतरा खातीर तुज्या जिवे आमी तुका वखाणटा आनी तूं ह्या वेळार पळयतात म्हज्या मनान चित्तान तोंडांसून उलयताय. म्हणून तुका आमी वखाणलें आनी तुका दिनवासनी दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां हे संवसारान म्हाका एक कोण म्हणूंक लागलो, हे संवसारान प्रॉब्लम येता ते कोणाक लागून येता? मनशाक लागून न्हू. सगळे वायट येता ते मनशाकूच लागून येता काय देवाक लागून येता? तो मनीस म्हणटा देवाक लागून येता. सारकें? कित्याक देवाक लागून? तो म्हणटा तूं सांगता म्हाका देवान रोसला म्हणजे देवाक लागून प्रॉब्लम येना घरान? प्रॉब्लम आसल्या जिवितान देवान म्हाका रोसला. संवसारान कोणी हाडला म्हाका? तो प्रॉब्लम कित्याक देवाक करून येना काय म्हणटा तो? कित्याक येना? देवान संवसारान हाडला प्रॉब्लमूय देव धाडटा न्हू. पूण तो म्हणटा ना, देवान म्हणटा आपणाक सारको आपल्या सारको रोसला आनी सगळें म्हाका दिलां म्हणटा प्रॉब्लमूय तेणी दिल्या. सारकें ना. ताका सांगलें हांवें बरें म्हाका म्हणजे आमी मनशाच्या हितून उलयना, आमी पळोवया देवाच्या उतरान आमकां कितें मेळटा तें, कोणा कडसून प्रॉब्लम येता तें. आमकांय दिसता न्हू एकदां एकदां. पयलीं आमकांय दिसतालें देवूच धाडटा हे प्रॉब्लम आमच्या. आनी थोडीं आजुनूय म्हणटा देवा कडसून येयला न्हू सोंसया. तुमी आयकूंक ना? दुयेंस बीन येयलें जाल्यार कितें म्हणटा ती? देवा कडसून येयला. पूण आमकां बायबल कितें सांगता काय कोणा कडसून येयला तें पळोवया. साम्स 115 वर्स 16. आमकां देव सारको सांगता न्हू. मनीस सांगता सारकें काय देव सांगता? सो आमी पळोवया देवान आमकां बरोवन दवरलेलें आसा सगळें प्रूफ कितें पळय तें. साम्स 115 वर्स 16. कोंकणी काडलेलो वाच पळया. सॉरी म्हटलें. मागीर ताणें 105:16 The heaven is even the heaven are the Lord's, but the earth is given to the children of men. कितें म्हणटा? स्वर्ग कोणाचें? देवाचें. आनी पृथ्वी देणें मनशाचें. देणें न्हू आमकां हें. सो पृथ्वीचेर जाता तें कोणाचें? कोणाक लागून जाता? मनशाक लागून. कित्याक? हें देणें कोणाक दिलां? सो मनशाक लागून जाता न्हू हें. काय देवाक लागून ना न्हू. देव सारको सांगता न्हू, हांगा सारकें बरोवन दवरलेलें स्वर्ग कोणाचें? देवाचें. स्वर्ग कोणाचें? सारकें देवाचें. देव रावता थंय स्वर्गाचें. आनी ही जी पृथ्वीचें जें कितें तें सगळें मनशाचें. सो मनशाक कितें जालें जाल्यार कितें जालें? देवान धाडलें वयरसून? ना. स्वर्गार वायट आसा?
स्वर्गार सगळी शांती, स्वर्गार सगळें बरेपण आहा न्हू. जेजू आहा ते वायट आसा? स्वर्गार सगळें बरेपण. जर आमकां स्वर्गा वयलें कितें येता सो सगळें बरेपण येता. ताका लागून आमी आमच्या बापा म्हणटा न्हू, स्वर्गार जाता तशी संवसारान जा तुजी खोशी म्हणटा न्हू. स्वर्गार वायट जाता जाल्यार आमी मागतलीं आसलीं, आमकां मागोंक लायतलो नासलो देव. कोणी जेजून शिकयला न्हू आमच्या बापा. कोण शिकयला आमच्या बापा आमकां? जेजून शिकयला. स्वर्गार जी खोशी जाता ती संवसार आमच्या मदीं जावं म्हणजे बरेपण स्वर्गार आसा. समजता? स्वर्गा वचून सगळें बरें तेच येता म्हणटा ताना. वायट कोणा कडसून येता? चैतन्या कडसून. आनी वायट येता फक्त आमचे जिबे वचून. आनी आमी पळोवया मनशाक आतां हे जे देणें दिलां तें कित्याक दिलां तें पळोवया आमी. पळोवया न्हू. हें आमकां देणें दिलां देवान. हे पृथ्वीम मनशाक जोण एकल्याक एक देणें दिलां. एक देणें. एक कोणी घर दिता न्हू आमकां देणें. घर दिना. आतां एक बापूय बीन घर दिना कोणाक आपल्या भुरग्यांक. मागीर ते बापाय कडेन वचून परत परत मागतले आमी घर. कित्याक? दिलां ऑलरेडी न्हू. आनी तितून कितें आतां घरान कितें मोडलें जाल्यार बापायक सांगलें तुका लागून मोडलें म्हणटली. जर म्हाजे कडेन आतां कितें करतना रिपेरींग करतना एक फॅन मोडलो, तें कोणाक लागून मोडलें? म्हाजे कडेन मोडला न्हू. कोणाक लागून? बापायक लागून म्हाज्या. बापायन म्हाका बरें ब्रँड न्यू घर दिल्लें. भितर कितें जाता तितलें कोणाक लागून जातालें? म्हाका लागून न्हू. हांव तें सारकें यूज करिनासतली, सारकें तेजें कॅर घेयनासतली न्हू. म्हणूनच तें प्रॉब्लम जाता घरान सगळें. तशेंच हे प्रिथिवीचें हें देणें दिलां ती आमकांच लागून जाता न्हू. आमी सारकी उतरां आमची सांबाळून उलयना जावं कितें करिना देवान सांगलां तशें न्हू. सो आमी पळोवया आतां तें कितें करूंक सांगलां आमकां हें देणें हें प्रिथिवीचें. हें देणें जें कितें दिलां तें आमकां कितें करूंक सांगलां आमकां देवान तें पळोवया. जेनेसीस 1:26 कितें करूंक सांगलां आमकां तें. हें देणें दिलां आमकां. आतां आमकां बापूय आमचें घर कशें यूज कर अशें करूंक जाय. हें सगळें तुज्या नांवार हें सगळें हें जागो सगळें सांगून दिता न्हू. आतां एक देणें दिलें जाल्यार घर त्या घराक कितें करूंक जाय तें हांवेंच करूंक जाय न्हू. मागीर हांव परत परत बापाय कडेन वचून मागतली परत परत. तशेंच आमी देवा कडेन आतां देवान आमकां कितें करूंक लायलां तें पळोवया आमी. एंड गॉड सेड लेट अस मेक मॅन इन आवर इमेज. देवान आमकां आपल्या रुपाचो केलो न्हू. आफ्टर आवर लायकनेस. एंड लेट देम हॅव डॉमिनियन ओवर द फीश of the sea and over the flow of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping things that creepeth upon the earth. कितें म्हणटा कोंकणीन पळोवया आमी. देवान म्हणलें. देवान म्हटलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समजिरांतल्या मासल्यांचेर अंतराळल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रिथिवीर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवंक. कोणाक दोनीपण चलोवंक सांगलां हें. आतां प्रिथीम देणें दिलां जाल्यार तेजेर आमकां दोनीपण कोणाक चलोवंक सांगलां? सगळ्या जानवरांचेर न्हू काय मनशाचेर सांगलां? म्हाका दिसता मनशाचेर कशें. रॉंग सांगना न्हू बायबल. आमी कोणाचेर डॉमिनन्स करता? जानवराचेर करता कोण तरी. सोरोप येयलो जाल्यार आमी सोरपाक पळोवन पयलीं भियातली. आमकां कितें सांगलां? पोट धरता जानवराचेर तूं सोरपाचेर पासून आमकां अधिकार चलोय सांगला न्हू. जानवराचेर सगळ्या आमी जानवरांक पळोवन भियाता दोनीपण चलोवचें सांडून. पूण मनशाक आमी मनशाचें दोनीपण चलयना. कोण चलयना सांगा पळया. सगळीं चलयता न्हू.
आनी देवान दोनीपण कोणाचें चलोय सांगलां? सारकें सांगलां देवान? हय. आतां आमी कोणाचें दोनीपण चलोवंक जाय? हे प्रितीमेक देणें दिलां देवान आमकां. हे प्रितीमेचें देणें दिलां म्हणटकूच तेजें कितें आहा? तेजें सगळ्यांचें दोनीपण चलोवंक जाय, रूल करूंक जाय आमी, डॉमिनेट करूंक जाय तेजेर, सगळ्या निस्त्याचेर बसून न्हू. पूण मनशाचो आमकां कितें सांगलां देवान? मनशाचो कितें कर सांगलां आमकां? मनशा डॉमिनेंट चलोय सांगलां काय मोग कर सांगलां? मोग कर सांगलां न्हू. देवान आमकां सारकेंच सांगलां काय मोग कर म्हणून? बोनजो सांगताले न्हू, वायटाक वायट फारीक करूंक आपणाक जायनासलें म्हणटा न्हू. आमी वायटाक वायट फारीक करता काय? बेमानाक बेमान. आमकां जर देवा कडसून बरें ब्लेसींग जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय? बरें बरें आशिर्वादान भरपाक जाय, मोग करूंक जाय. मोग कसो कर सांगता देव आमकां? देव सांगता आमकां दुस्मानाचो मोग कर म्हणटा न्हू जेजू. दुस्मानाचो मोग कर म्हूण सांगता, वाचूंक ना तुमी? कसो दुस्मानाचो मोग करतले तूं? तेंच्या पासून मागोन. आनी बायबल सांगता आमकां तुजो तर एक पोलो दिताय, दुसरोय पोलो दी मार म्हणून. सोंपें. एक भयण म्हणटाली म्हाका, जेन्ना हांवें प्रिचींग चालू आसतालें, ती भयण म्हणटा ना आमी तर एक पोलो दिलो दुसरो. ती म्हणटली एडवांटेज घेतली आमची, आनीक कितें म्हणटली. जावं शकता, पूण एक एग्जाम्पल आसा आमकां. मदर टेरेसाचें एग्जाम्पल आसा न्हू. तिका एडवांटेज घेतलो तिजो? नाका, तो बदल्लो मनीस. बदल्लो मनीस. ती खंय आपल्या ऑफनेजीचेर भुरग्यांक सकाळचो ब्रेकफास्ट मागोवंक गेल्ली खंय न्हू. सांगा न्हू. ब्रेकफास्ट मागोवंक गेली, तिका मागीर ब्रेकफास्ट दिलो. तिका त्या ओनरान त्या बेकरेच्या चुकी दिली हाती तिच्या. तिणें कितें म्हटलें, ही म्हाका दिलें तुवें, आतां दुसरो हात काडलो, आतां म्हज्या भुरग्यांक दी म्हणून सांगलें. कितें जालें म्हणटा, तेजी काय एडवांटेज घेतली तिची आनीक तिका मारली? ना, तो मनीस बदल्लो. आनी अशें आयकूंक येता ते ब्रेड तेजे फ्री ऑफनेजीन दिले तेणी, पूण आजून पासून ते बेकरेंतले उणें वयता ते हितून ऑफनेजीन तिजे. कितें एडवांटेज आमी करच्या पयलींच आमी उलयता न्हू, सगळें पयलींच आमी उलोवन घेता न्हू. आमकां मोग कोण सांगला मनशाचो, आमी ते पळोवच्यो न्हू. जेजून आमी कितें बरें केल्लें, कोणी तरी बरें केल्लें म्हणून जेजून मोग केलो? जेजून कसो मोग केलो आमचो? एकेच सायडीन तूं मोग कर, तूं बरें कर जाल्यार कितेंय कर, पूण आपणें तुजो पयलींच मोग केला. हांव मोग करच्या पयलीं जेजून म्हजो मोग केल्लो ना. तुमी मोग करच्या पयलींच जेजून काय तुमी पयलीं मोग केलो जेजूचो? आमी जेजून केलो तो मोग करतली कोण? एके सायडीचो. आमचो मोग सेल्फीश आसा, आजुनूय जाता मातसो. तूं तो दिताय म्हाका, हांव तुजो मोग करतली. तूं दिनाय न्हू. सारकें न्हू. सेपरेशन कित्याक जाता घरांनी? वच न्हू. एके सायडीचो जेजू भशेन मोग करूंक सोदिना कोण. एके सायडीचो मोग ना, तूं करिनाय हांवूय करिना तुजो मोग, म्हणून तें सेपरेशन न्हू. घरांनी सेपरेशन कित्याक जाता? मोगाकूच लागून न्हू. झगडी जाता न्हू. मोग आतां झगडी जातली, सेपरेशन जातलें. आमी चिंतता जेन्ना आमी अशीं जाणा न्हू, तेन्ना आमी कितें म्हणटा जाणा, तेणी मोग करूंक जाय म्हजो पयलीं, मागीर हांव करतली न्हू. अपेक्षा जेजून आमचो असो तर मोग केलो जाल्यार आमकां कोण तरी आमी साल्वार जातली आसली.
जेजून तूं म्हाजें कितें बरें करतलें जाल्यार मोग करतलो म्हणून सांगलेलो जाल्यार आमी कोण तरी साल्वार आसतलीं आसलीं हांगा बसतलीं आसलीं ना न्हू तेणीन आमी मोग करच्या पयलींच आमी कितें बरें करच्या पयलींच तेणी आमच्या बसत सगळें करून दवरलेलें आसा ना पूण आजुनूय आमचो मोग आसा न्हू जायना हालाना वयर सकयल जायना जाता हांव जाल्यार सांगता जेजू तर तुज्या बरोबर ना जेजूचें उतर तर तुज्या बरोबर ना जेजू भाशेन मोग करपाक कशेंच जावचें ना उतर ना जाल्यार खरें जाल्यार तुमी सांगा कित्याक खरें जाणां आमचें पयलें लायफ आमी पळोवपाक जाय पयलीं आमचेशी जातालें कोणाचो मोग करूं कोणी कितें म्हटलें तेच्या पेक्षा आमी चड करतालीं न्हू मातशें तेणी म्हटलें जाल्यार आमी कितलें करी जेन्ना उतर येयलें तेन्ना म्हजी मावशी आहा कोणी कितें म्हटलें जाल्यार म्हाजो आंगाचो कुडको वचना म्हणटा ती म्हणून वयता आमी का आतां आमकां उतर येयलेल्याक जाता न्हू तशें कोणी कितें म्हटलें जाल्यार आसूं मातसोगूच जाता फील जायना कोणा मातसोगूच जायना इवन म्हाका जाता मातसोगूच जाता मागीर आसूं जेजू तूं आसाय न्हू आनी तुजो मोग म्हाज्या काळजान आसा आमच्या काळजांनी मोग आसा जेजूचो कशें कळटा हां बरयलेलें आसा खंयसर तरी देवान आमच्या काळजान मोग ओतयला म्हणून आं ओतयला न्हू कसो ओतयला बेश्टोच असोच घातलो रोमन्स 5:5 सांगता न्हू तेणी आमच्या काळजान मोग ओतयला पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो मेवला तेन्ना आमच्या काळजान मोगूय ओतयलेलो आसा आतां कोणीच म्हणूंक जायना म्हाजे कडेन मोग करूंक जायना म्हणून कित्याक ऑलरेडी मोग ओतयला न्हू घसघशीत ओतयला बेश्टो हो इल्लोसो घालूंक ना बालदी शेवटून ओतयता पळय आमी भरलेली बालदी ओतयना कास करून तसो आमच्या काळजान देवान मोग ओतयलेलो आसा रोमन्स 5:5 सांगता न्हू सो आमच्या काळजान मोग आसा सो आमकां मोग करूंक जाता देवान आमकां जेन्ना पृथ्वीम देणें दिलें तेन्ना एक कायदोय दिलो आमकां न्हू मोग करात एकामेकाचो जसो हांवें तुमचो केला आं कमांडमेंट ना आसा न्हू कसो मोग करूंक जाय आमी जसो जेजून आमचो मोग केला तसो मागीर आमकां मरचें पडलें हय मरचें पडलें आमकां एक्सचेंजीन करूंक जाय आमचो मोग मरोंक नाका एकदांच जेजू आमच्या बसत मेलोलो आसा एंड होप मेक नॉट ashamed because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. आमच्या काळजांनी ऑलरेडी देवान मोग ओतयल्लो आसा ते वरवीं आमी दुसऱ्याचो मोग करूं शकता आमी बोगसूं शकता न्हू एक रिपोर्ट म्हणटाली म्हाका तितू तुमकां सांगपाक इजी बोगसुपाक तुमकां इजी कित्याक आमकां इजी आमी तुमच्या भाशेन न्हू आमी स्पेशल स्वर्गा वचून पडलेली आसा हां आमी तुमच्या भाशेनूच मनशा भाशेनूच येयल्या न्हू जल्माक सो आमकां कित्याक इजी तुमकां कित्याक इजी न्हू सगळ्यांक इजी केन्ना आमकां बोगसूंक जातालें एकामेकाक सांगा पळया कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड जेन्ना आमी उतरान रिगून आसता न्हू तेन्ना आमकां बोगसूंक कोणी कितें म्हटलां तें आमकां चड इफेक्ट जायना पूण जेजून आमच्या पासत कितें केलां तें आमकां व्हडलें दिसता जेन्ना आमी कंटिन्यू आसता तेन्ना जेन्ना आमी उतरान रिगूंक आसता तूं पळय जेन्ना तूं उतराक हॉलिडे घे आतां आठ दीस बीन तुका जाता बोगसूपा
रोखडो राग तुका येवंक लागतलो उतरान तर कंटिन्यू ना जाल्यार. पयल्यान कोणाक एक्सपिरियन्स आहा? हां जाता उतरांक तर हॉलिडे दिली आनी रोखडेंच तुका कोणी कितें म्हटलें तुका रोखडें बोगसूंक जातलो? ताका कंटिन्यू जाय म्हणटा तो. कितेंय करतले जाल्यार देवाच्या उतरान आमी रिगून आसूंक जाय सदां काल. तेन्नाच आमच्या जिवितान बरेंपण दिश्टी पडटलें. तो देव जेजून खुर्सार जें बरेंपण आमच्या पासत केलां तें दिश्टी पडटलें. कितें करूंक जाय आमी? फक्त कंटिन्यू रावंक जाय. आतां आमी शिकताले देणे मनशाक. आतां जेजूक कित्याक मनीस जावन येवचो पडलो? सारको मनशा भाशेन जेजूक वयरसून स्वर्गारसून देवाक धाडूंक जायनासलो? देवा कडेन पदवी नासली? आसली न्हू. स्वर्गा वचून धाडपा जावं मातयेचो आदमांक कसो तयार केल्लो? मातयेचो न्हू. तसो जेजूक तयार करूंक जायनासलो? आतां जेजूक मनीस जावन कित्याक येवचो पडलो? पृथ्वीक फक्त ह्या देणें दिल्लें म्हणटकूच मनशाकूच हे पृथ्वीचेर अधिकार आसा न्हू. आतां ताका मनीसूच जावन येवचो पडलो न्हू. देव जावन येयलो ताका देवाक देवाक देव म्हणटा आपणाचें स्थान स्वर्गार. आतां जेजू तो देव भाशेन जावन येयल्लो जाल्यार देवाक जेजूक राज करूंक जातलें आसलें हेजेर? कित्याक ऑलरेडी देवान म्हटलें न्हू. देवाचें कितें सांगलें न्हू तेंच. आनी तो चेंज करिना. देव चेंज करतलो? तेजें उतर चेंज जाता? सदांच तशेंच म्हणटा न्हू उतर. चेंज जावचें ना म्हणटा आपणाचें उतर. केन्ना चेंज जावचें ना. केन्ना एड पासून कोण करूंक जावचें ना भितर त्या उतरान. इतलें हें पवित्र पुस्तक. हें कोणी बरयलां? पवित्र आत्म्यान बरयलां न्हू. सो हे जेजूक आतां सारको मनशा भाशेन येवचो पडलो न्हू. जो मनीस येता सगळो गर्वेस जाता 9 म्हयने सारको येवचो पडलो न्हू. पूण एक तेजे हितून कितें दादल्याचो संबंद नासलो. पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्वेस सांबाळ्ळो. आनी सारको 9 म्हयने जसो मनीस संवसारान येता तसो जेजू येयलो. कित्याक? आमकां ह्या पृथ्वीचेर राज करपाक शिकोवंक येयलो न्हू. मनीस जावन येयलो तो सारकें. कित्याक आमचे कडेन जायनासलें न्हू कोणा कडेन राज करपाक. जातालें जानवरांचेर बिचेर ना न्हू. कितले प्रवादी धाडले कितें जाल्लें जावंक ना. मागीर देवाक आपल्या एकल्याच पुताक कित्याक धाडलो तेणी? देंवचारान मनशा आदवान कडसून देंवचारान सगळें मनशाचे अधिकार सगळो घेतलेलो. तो परत दिवपाकूय येयल्लो. आमकां कसो घेवंक जावो मनीस जावन. आदवान मनीस जावन हरावलें न्हू का देव जाण? मनीस जावन. ताका लागून ताका मनीस जावनूच ते अधिकार देंवचारा कडसून घेवचो पडलो. आनी देवान ह्या संवसाराचो म्हणजे संवसारान रावतल्या एका मनशाचो मोग केलो म्हणून तेणी आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो म्हणटा. ह्या संवसाराक ओपन दिलो म्हण आहा न्हू. एका ट्रान्सलेशनान आहा ओपन दिलो. ओपन दिलो म्हणजे मिनींग कितें? एक जेजू तेणी दिलो. कितले जेजू ओपन जाले? आतां आमी कितें ओंपता न्हू शेतान. एक बी ओंपता. एकूच बी कितें लावता? आतां एक नाल्लाची बी घातली ओंपली न्हू आमी. एकूच नाल्ल जातलो माडाक? खूब जातलो. आतां जेजूक ओपन दिलो म्हणजे कितें? जायते जेजू ओपन जाले न्हू. आमी कोण? तेजे वचूनच आमी त्या बिये वचूनच आमी सगळीं जल्मल्या न्हू. जेजू वचूनच आमी नवी रोशना जेजू वचून जाल्या. त्या उतरा उदेशी आमी नवी जल्म जाला न्हू आमचो. सिस्टर सकाळी शिकयताली न्हू 1 Peter 2:23 आमचो जल्म कसो जाला. अनकरप्टेबल सीड मरण आसलेले बिये वरवीं आमचो जल्म जाला. कोण तो? तेजे वचून जाला तो जेजू वचून आमचो बापा वचून न्हू. जेजू वचून इनकरप्टेबल सीड बी कोण? जेजू. तेजे वचून आमचो जल्म जाला.
जोण एकल्याचो न्यू क्रिएशन आमी बॉर्न अगेन म्हणटा. जेजू वचून आमी नवो जल्म जाला न्हू आमचो. हां, जेजू वरवीं न्हू. बापान ताका ओपन दिलो म्हणूनच आमचो नवो जल्म जालो न्हू. तेजे वरवीं जेजूक तो संवसारान येवंक नासलो, आमचो जल्म जातलो आसलो. सो मनीस तो सारको येयलो आमकां शिकोवपाक एक कायदे आनी देवचारान जे आमकां कांय म्हणजे आमचे सगळे रायट मनशाचो रायट चोरून घेतलो तो परतो रायट आमकां दिवपाक येयलो हेचे पृथ्वीचेर राज चलपाक. समजलें? हां, समजोंक ना? हां, आमी संवसारान घेवन एक संवसाराचेर आमी एक मनशान राज चलोवपाचें जाय. आनी वायट पासून हे पृथ्वीचेर जाता जाल्यार आमकांच लागून जाता, देव रिस्पॉन्सिबल ना. कळ्ळें? वायट कितें जाता ताका देव रिस्पॉन्सिबल ना. तें आमच्या जिबे वचून जाता. प्रॉवर्ब 18:21 पळोवया आमी. हां, पळोवया कोणाक लागून जाता तें. खंयच्या मनशाक लागून जाता, कोणी कितें केलें म्हणून जाता. आमी एकदां म्हणटा कोणी म्हाका हें केलां म्हणून म्हाजेर अशें जालें. आयकना तुमी? हय, पूण देव आमकां कितें सांगता लागून, कोणाक लागून आमच्या जिवितान वायट येता तें कोणाक लागून येता? आमकांच. प्रॉवर्ब 18:21 तूं कितें उलयताय तूं कितें उलयता वो हांव कितें उलयता ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटकूच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. कितें म्हणटा? डेथ अँड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग and they that love it shall eat the fruit therefore. कितें म्हणटा? कोण उलयता तेजेर न्हू, काय कोणी केलां म्हणून आमच्या जिवितान अशें जालें, कोणी अशें म्हटलां म्हणून म्हाज्या जिवितान जालें, अशें कितें आसा हांगा? डॉक्टरान सांगलां म्हणून जालें, अशें कितें बरयलेलें आसा? डेथ अँड लायफ, मरण आनी जिवीत म्हजे जिबेर आसा. म्हजेच जिबेर आसा न्हू. बरें वो वायट कोणाचे जिबेर आसा? आनी हे दुयेंस पिडा कोणाचे जिबे वचून येता? आं, डॉक्टराक लागून? हां, डॉक्टर आपल्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता. बायबलान आसा डॉक्टराक लागून जालें म्हणून? हां, बायबलान आसा म्हाका लागून जालें म्हणटा. तुजे जिबेर आसा म्हणटा. म्हजे जिबेर आसा सगळें. आमी मानून घेवंक जाय म्हणटा बायबल सांगता. आमी मानून घेता? आजुनूय मानून घेता आमी? आमकां कोणी कितें केलें ताका लागून म्हाज्या जिवितान अशें जालें, तेणी म्हाका कितें म्हटलें म्हणून म्हाज्या जिवितान अशें जालें न्हू. म्हणिना तुमी? हांगा कोणूच म्हणिना. हां, म्हणटा आमी? बायबल सांगता फस्ट आमचेच जिबेर आसा सगळें. म्हजेच जिबेर आसा सगळें. म्हजें आनी तुजे जिबेर आसा. जें कितें आमी उलयता ताची फळां म्हणजे ती उतराचे परिणाम आमकां मानूनच घेवंक जाय. आमी मानून घेता? आजून तरी आमी मानून घेयना न्हू. ना म्हाकाच लागीं जालें अशें म्हणटा आमी. हांवूय केन्ना म्हणिना. सांगता तुमकां हांव, मागीर उडास येता. तुमकां जायना? हां, पूण बायबल सांगता आमी मानून घेवंक जाय आमच्या उतराचो परिणाम हो. कितें आमच्या जिवितान बरें जाता वायट जाता तें आमी मानून घेवंकूच जाय. हें म्हाज्याच उतराक लागून हें म्हज्या जिवितान घडोवन येयलां. तुज्याच जिवितान जाता काय दुसऱ्याच्या जिवितान जाता? तूं कितें उलयल्यार उतराचो परिणाम दुसऱ्याक हें जाता, फावो जाता? जायना. तूं कितें उलयता दुसऱ्याक जायना? तुजे जिबेर पदवी आसा,
तूं कितें उलयता तो परिणाम तुका मानून घेवंक जाय. दुसऱ्यांकूय कितें म्हटल्यार तुजे जिबेर पदवी आसात ना. आतां तूं कितें म्हूण दुसऱ्यांक घडोवन येयना ना. जायतीं वर्सां जालीं न्हू. एक आमी आतां कित्याक एग्जाम्पल घेता, एक भुरगो न्हू तरणाटो सारको इतले फास्ट गाडी चलयतालो. तरणाटे न्हू, टू व्हिलर घेतली म्हणून तांकां कितें आतां फास्ट चलयता न्हू. आनी थंय लोक कामाक आसा तो म्हणटालो सदांच, ती म्हाका भयण सदांच सांगताली, ते भुरगे हो मुगो असोच चलयतालो मरतलो असोच. कितें म्हणटाले, ही गाडी चलयतना असो तो मरतलो. एक दीस कितें जालें, तसोच तो गाडी चलयतना जी गाडी हाडून मारली आनी मेलो. कोणाची उतरां ही? थंय लोक रावताले सदांच म्हणटालो खंय. आनी ती एक भयण आसली, ती म्हाका भयण सांगताली, जाणा ही लोक तो सदांच कामाक वयतालो असो भुरगो आनी सदांच तांकां मेळटालो, पूण ह्यो लोकांची उतरां कितें आसलीं म्हणटा तेजे बद्दल. हांव म्हणल्यार आमी कितें म्हणूंक जाय, आतां चेंज जाले आमी. आतां अशें कोणी तरी गाडी चलयले, आमी कितें उलोवपाक जाय. सर्वेसराचो आत्मा तेजेर आहा न्हू. लूक 4:18 आमचे कडेन स्क्रिप्चर आसा न्हू. हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड ना, तो जाणा जेजू क्रिस्ताची चोयतानाक तेजे तो गाडी सारकी चलयता, जेजू चलयता गाडी. आमी आतां न्यू क्रिएशन जाल्यार आमची उतरांय न्यू क्रिएशन जावंक जाय न्हू. उतरां आमची नवी जावंक जाय न्हू. कित्याक आमकां खबर आहा जिवीत आनी मरण आमचेच जिबेर आसा म्हणून आमकां खबर आहा न्हू. सो आमी दुसऱ्या पासून मागतना पासून आमी कितें बरेंच मागोवंक जाय न्हू. आमी मागतना कितें जाता दुसऱ्याचे बद्दल, हे संवसारान कितें आमी उलयता न्हू तें घडोवन येता न्हू. कित्याक हें राज कोणाक कोण सांगला, आनी राज आमी कशी करता, आमच्या उतरां उदेशी न्हू ना. कशी राज करतली आमी. आतां एडवोकेट बीन राज कशें करता, झगडी कशी करता, मोन्यांनी उतरांनी. आमी बीन हांगा उतरांनीच झगडटा. पूण बायबल आमकां कितें सांगता जाणा, ही झगडी कोणाची ती, आमी झगडी कशी झगडटा ही. एफिशियन्स 6 आहा न्हू, 6:12 10 न्हू. एफिशियन्स 6 ही झगडी कुडी आत्म्याची, रक्ता मांसाची न्हू. रक्ता मांसाची झगडी ही ना, ही आत्म्याची झगडी. आनी आमी झगडटा कशी, जिखतली कोण. कित्याक म्हटल्यार रक्ता मांसाच्या दुस्माना लागीं आमकां आमचे झूज ना. पूण पोरदाना लागीं अधिकाऱ्या कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराच्या राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कोडे आमचे झूज. कोणा कडेन आमचे झूज, खोट्या आत्म्या कडेन. आनी आमी झगडटा कोणा कडेन, रक्ता मांसान आमी झगडटा. फॉर द वेस्टल नॉट एगेन्स्ट द फ्लॅश अँड ब्लड. आमची झगडी झुजा कोणा कडेन ना, फ्लॅश कुडी रक्ता कडेन ना, मांसा कडेन ना. आमची झगडी कोणा कडेन, बट एगेन्स्ट द प्रिन्सिपलिटी, एगेन्स्ट द पावर, एगेन्स्ट द रूल ऑफ द डार्कनेस ऑफ दीस वर्ल्ड, एगेन्स्ट द स्पिरिच्युअल विकनेस इन हाय प्लेसीस. आमची झगडी फक्त ह्या आत्म्या लागीं आमची झगडी. आनी संवसारान आमी रूल कशें चलयता, जेजू झगडटालो कोणा कडेन पयला, फ्लॅश अँड ब्लड. जेजू रक्ता मांसा कोणा कडेन झगडोंक वयतालो. कित्याक ताका खबर आसली न्हू हे झूज कोणाचें, आत्म्याचें. आनी आत्म्याचें झूज कोणाक झगडोंक जाता, फक्त आत्म्यानूच झगडचें पडलें न्हू. आत्म्याचें आत्म्या. सो ताका लागून देव आमकां एक्सोडस 14:14 कितें म्हणटा,
आय वील फायट फॉर युअर बॅटल न्हू. हांव तुजें झूज झगडटलो. हें झूज मोचें. कित्याक देव कोण? आत्मो. आनी हें झूज कोणाचें? आमी झगडटा तें आमचेशी आत्म्याचें. ताका लागून देव म्हणटा हें झूज मोचें. द बॅटल इज बिलोंग टू मी. आय वील फायट फॉर यू. न्हू. हें झूज मोचें. हांव तुज्या पासत झगडटलो. सामसन खंय तरी म्हणटा तो शांत रावा. शांत राव म्हणटा न्हू. हांव तें झूज झगडटलें. आमी कितें कोत्ता काय जेन्ना आमचे झगडी जाता तेन्ना आमी झगडोंक वचना. नाल्यार आमी झगडना जाल्यार ती आमचे फायदो घेतली न्हू. मागीर आमी झगडोंक वयता न्हू. मागीर जिखता आमी. एकदां आमी हरोन येता न्हू. मागीर रडटा येवन. जायना. कित्याक देव सांगता हें आत्म्याचें झूज. आपूण आत्मो. हांव झगडटलो. देवाक झगडोंक दिवपाक जाय. बायबलान पळयलां ही झुजां आसता ती कशी झगडटा ते. पावल आनी सिलास कसो झगडलो. तेंच्या वांगडा परत सुरयो कोयतो घेवन झगडलो. मार घाल्लो न्हू तेंच्यांनी. पूण ओगी रावले न्हू ते. कोण झगडलो तेंचो झूज? ते जेलींत उरले. जेन्ना असल्या सिट्युएशनान आसता तेन्ना आमी शांत रावूंक जाय. देवाक वखाणी करपाक जाय. जेन्ना जोण एकल्याच्या प्रॉब्लमान झुजना. कोणाच्या जिवितान झूज येयना. ऑपोजिशन येयना. कोणाक येयना. सगळीं जाणां पळयत आसा येयना. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? आमी झगडोंक जाय. कोणान वचोंक जाय. शांत जावंक जाय न्हू. देवाची मोहिमा पळयतली जेन्ना आमी शांत रावतली तेन्ना. देवाचेर बावार्थ दवरतली तेन्ना. आमी ओगी रावप म्हणजे देवाचेर बावार्थ दवरता न्हू आमी. देव आमच्या जिवितान काम. आतां पावल आनी शिलास कितें केलें पावलून आनी? ओगी रावले न्हू. आनी फक्त वखाणी केली देवाक. ते झुजले. तेंच्या वांगडा परत झगडले. कांयच ना बायबलान ते झगडले म्हणून. तेंच्यांनी कितें वायट केल्लें? आमी केन्ना केन्ना वायट करता आनी वायट येयल्यार आमकां कितें झगडोंक जाय? आमी वायट करता आनी झगडी जाता न्हू चडशीं. बरें केल्यारूय जाता न्हू. आतां पावलून आनी शिलासान कितें केल्लें? वायट केल्लें कोणाचें? कित्याक ताका जेलीन घातलें तर? बरें काम करतालो न्हू. ते चेडू देंवचाराचे पदवेक हें सांगताले भविश्य सांगताले लोकांचें. ताका त्या चेडवाक बरें जिवीत दिवंक ना. देंवचारासून सुटका दिल्ली. बरें काम केल्लें. पूण तरी जावन ताका जेलीन घातलें. कंप्लेनां करूंक जातालें न्हू तांकां? जायनासलें. आमी बरें काम करता. आमी देवाचें काम करताले. आमी सुटका दिताले. आमी इतलें बरें काम आनी आमकां ही जेल म्हणूंक जायनासलें. आमी जाल्यार म्हणिना. मातशें कितें जालें जाल्यार म्हणिना. म्हणटा न्हू आमी कंप्लेन आमची चालू जाता न्हू. जाता तितलें आमी देवाक वखाणी करपाक जाय. शांत रावपाक जाय. हें झूज फक्त आत्म्याचें. कुडी मांसाचें न्हू झूज. जेन्ना आमी समजतलीं हें झूज कसलें तें. हें झूज कोणाचें. तेन्नाच आमी ओगेपण सांबाळटलीं. समजता हें झूज कोणाचें तें. आमच्या जिवितान जेन्ना ऑपोजिशन येता आमकां जाय तें कितें कितें जाता आमचेर बोगलाटा घालता तेन्ना हें झूज कोणाचें. आमी झगडोंक जाय वचोन. आमी जाता तितलें शांत रावंक जाय. देव तुज्या पासत झगडोंक तयार आसा. जेन्ना तूं ओगे रावता पळय तेन्नाच देव झगडटलो. कोणाच्यान प्रॉब्लम ना म्हणून जावचें ना न्हू. जीव आहा त्या मनशाच्या जिवितान प्रॉब्लम टेस्टी आसतल्योच न्हू. आसतल्यो न्हू. आतां भुरग्यांक टेस्टी कित्याक आसता स्कुलान? आसता न्हू. आमकांय थंयच आसता. आमच्या जिवितान टेस्टी ना.
आतां इस्कुलान कितें शिकता तेजेर टेस्ट येता न्हू तांकां काय भायले दिता कितें शिकयता तेजेरूच दिता. आतां आमकां टेस्ट खंयचेर येतल्यो कितें शिकता न्हू देवाचें उतर तेजेरूच तुका टेस्ट येतल्यो टेस्ट येतली. एक दीस आमी न्हू प्रेयराक गेली आनी आमचो कोण सोयरो त्याच दिसा न्हू ताका एटॅक येयल्लो आनी त्या दिसा ताका ऑपरेशन करूंक बायपास करपाक आपयलें. त्याच दिसा आमी प्रेयराक गेले ना आनी प्रेयराक तो ब्रदर सांगतालो अश्यो टेस्ट येतल्यो जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकता तेन्ना येतली. केन्ना घरा वयता न्हू तुका टेस्ट येतल्यो. तूं कितें करतलें टेस्टीचेर गुणगुणटलो कंप्लेन करतली काय आर्गां दितली देवाक कसलें कितें करतलें तुमी. आनी तेजें प्रिचींग चालू आसतालें आनी तो सांगतालो जेन्ना आमी ते काबार जाले आनी जेन्ना आमी बसीन बसलीं आमकां फोन येयलो तो सिरियस तेजें ऑपरेशन अशें तेजें ऑपरेशन जातलें तो आसा सर केन्ना काम करचो ना गाडी चलोवंक जावचें ना आनी अशें खूब सांगलें. पूण आमकां टिचींग आसलें न्हू आमकां रोखडेंच टेस्ट येतलें म्हणून आमी ओगी रावलीं. आमी जेन्ना घरा गेलीं जेयलीं आनी आमी प्रेज एंड वर्शीप केली देवाक आर्गां दिली. हें सांगलेलें न्हू आमकां देवाक वखाणी करपाक जाय आमी आर्गां दिली देवाचें उतर आयकलें. आतां फोन येयलो कितें ऑपरेशन सक्सेसफूल आनी ICUन ताका चपाती खावंक दिल्या. हांवें म्हणलें चपाती हार्टाचें ऑपरेशन चपाती खावंक दिता. आमी दोतोरा पासत ब्लेस करूंक गेलो दोतोरांक सदांच न्हू दोतोरांक आमी सगळें आमच्या मागण्यांत तांकां भरपूर आशिर्वाद देवाची विरजम तांकां दिल्या देवाची जानवाय दिल्या आनी ते पयशांक लागून काम करिना पूण देवाचे भिरांतीन काम करता. आनी कितें जालें जेन्ना आमी वखाणलीं तेन्ना जायते आमकां भिरांत येता तेन्ना कितें जाता आमच्या जिवितान भिरांतूच आमच्या जिवितान घडोवन येतली न्हू. कितें आमी भिरांतीचें उलयता तेन्ना जेन्ना आमी भिरांतीचें उलयता न्हू ते भिरांतूच आमच्या जिवितान घडटलें. कित्याक कोणी तरी आयकलां चिकन गुनिया येयल्लो म्हणून गोंयान जायतीं वर्सां जालीं चिकन गुनिया येयल्लो न्हू खूब वर्सां जालीं आतां न्हू खूब वर्सां जालीं. हांव उतरान नासलें हांव चड उतर जेरुसलेमाक जॉयन जावंक नासली तेन्ना टिचिंगूय आयकूंक नासलें केन्नाच ब्रदर जॉन्सनाचें. आनी वयतालीं आमी प्रेयराक वचनासलीं न्हू वयतालीं देवाचें उतर आयकूंक वयतालीं. आनी त्या दिसांनी चिकन गुनिया आमच्या वाड्यार येयल्लो आनी आमकां सारकी खबर नासली. म्हाका एका फ्रेंडान सांगलें जाणा फोनार सांगलें चिकन गुनिया म्हणून एक दुयेंस येयला गो एक जोर येता आनी एकल्याक येयल्यार न्हू आपले फॅमिलीक दुयेंस येता तें. तुमी आयकलां न्हू एकल्याक येयल्यार सगळ्यांक जाता म्हणटालें आनी तें वशाचें कशें. आतां म्हाज्या काळजान न्हू भिरांत येयली भिरांत. आतां तर आमकां हो चिकन गुनिया येयलो आमच्या जिवितान आमच्या एकल्याक येयलो जाल्यार आमकां कोण पळयतलो आमकां कोण जेवण दितलो. सगळ्यांक येता न्हू आमी तिगात आसलीं भाव आनी दोगां भयणी आमी. सो आतां ही भिरांत काळजान रिगली आनी खरें सांगता चिकन गुनिया एंटर जालो आमच्या घरान. भयणीक वचून भयण कोणागेर गेल्ली तेंगे चिकन गुनिया आसलो खंय तेजे वचून येयलो दुसरे दिसा भावाक येयलो. आतां म्हाका येवच्या पयलीं हांवें कितें केलें तेंचीच टॅबलेट हांवें घेतली 2 दिसांनी पांय म्हाजो दुखोवंक लागलो म्हणून. पूण आमकां तिगांयकूय येयलो न्हू ही भिरांत न्हू. हांव जेजूक म्हणटाली न्हू आमकां तिगांयकूच जर चिकन गुनिया येयलो आमचें कितें जातलें आमकां कोण जेवण दितलो आमकां कोण हें करतलो आनी त्या दिसांनी न्हू कोणूच शेजाऱ्या घराक वचनासलीं कोणाच्याच घरा कित्याक ती भियाताली आमकां आपणाक चिकन गुनिया जायत म्हणून आनी कोणूच आमगेर येयनासलो. पूण जरी ती भिरांत बसून आसली जाल्यार न्हू आमी उपाशी पडोंक ना. हांव तरी बरी आसली वाडून म्हणजे पळय देव आमचो इतलो मोग करता जरी तूं भिरांतीन बसून जेलो देव तुज्या फाटल्यान हें करता
पूण तें कितें पळय भिरांत हांवें दवरलेली त्या जिवितान म्हज्या घडोवन येयलें. एकल्याक लागून न्हू, कोणी भिरांत दवरली हांवें आनी आख्खे फॅमिलीक भोगचें पडलें न्हू. सो आमी बायबलानूय जाणा जॉबाची स्टोरी न्हू. जॉब कोणाक खबर ना जॉबाची? हां, कितें जालें जॉबाचें? कितें जालें? सगळे गेले न्हू एका दिसान. कित्याक गेले ते? तो भिरांतीन हें आसलो तो काय बरो देवाचो मनीस आसलो, सॅक्रिफायस करतालो खंय तो सद्दां. पूण सॅक्रिफायस कसो करतालो? मागणी कशी करतालो तो? भिरांतीची मागणी करतालो न्हू, आपल्या भुरग्यांक कितें जायत म्हणून न्हू. पूण जॉब 3:25 आमकां जायतीं जाणां सांगता ना ना देंवचाराक लागून देवाचें हें जालें. देंवचारान सगळें तेजें निसणटोण केलें. देंवचार कसो रिगलो तर? देंवचारान निसणटोण केलें ओके. देंवचार कसो रिगलो? तेजें तर चॅप्टर पळयची तर फर्स्ट चॅप्टरान वचनोको हांव. ताका फूल प्रोटेक्शन आसलें खंय. हेज ऑफ प्रोटेक्शन आसलें तेजें फॅमिलीक, तेजे प्रॉपर्टीक सगळ्या हेज ऑफ प्रोटेक्शन. अशें पोरसूं आसलें, आख्खें दुरीग आसलें तेज्या सगळ्या बिजनेसाचेर सगळ्या हेजेर. आनी देंवचार कसो रिगलो भितर तर? कसो रिगलो? भिरांती वरवीं. कोणाचो बुन्यांव ना. हांगा बसून जॉब म्हणटा आपणाचोच बुन्यांव आसा. जॉब 3:25 तो सांगता. हांव भियेतां हांव भियेतां तें म्हजें सवें तें म्हजें सवें घडटा. घडटा. म्हाका खांपेरो हाडटा. कांपेरो हाडटा. तितलें म्हजें थंय घडों येता. घडोवन येता. घडों येता. कोणाक लागून येता हें घडोवन? भिरांतीक लागून. आमच्या जिवितान कितें जाता तें भिरांतीकूच लागून जाता न्हू एक न्हू. जेन्ना भिरांत येता न्हू तेंच आमच्या जिवितान घडटा. आतां जॉब म्हणटा जें कितें भियालो तेंच म्हज्या जिवितान घडलें. तो भियालो कित्याक? आपल्या भुरग्यांक लागून, आपल्या प्रॉपर्टीक लागून सगळें तेंच जिवितान तेजें घडलें न्हू. तेंच घडटा म्हणटा तो. जॉब आपुणूच आन्सर दिता आपल्या जिवितान कित्याक हें सगळें घडलें तें. हांवूय हें पयलीं एक प्रिचींग आयकलेलें जेरुसलेमाच्या एंटर जावच्या पयलीं. थंय सगळें देंवचाराचेंच घालता. देंवचाराक लागून जिवितान जालें. पूण देवान देंवचाराक आमचेर अधिकार दिला मनशाचेर? ना न्हू. सो शिकोयताले तेन्ना हांवूय सांबाळलेली पयली टिचींग आयकलें तेन्ना देंवचाराकूच लागून सगळें आमच्या जिवितान घडटा म्हणून. जितें जाता न्हू सगळें देंवचाराकूच लागून जाता. हांवूय कोणाकूय सांगतना तो देंवचार आहा न्हू म्हणून आमच्या जिवितान अशें जाता. कित्याक हांव बायबल सारको कोण शिकलेले ते आयकताली. पूण जेन्ना जॉब 3:25 वाचलें तेन्ना कळ्ळें जॉब सांगता म्हणजे आपणाचे भिरांती वरवीं हें सगळें जें कितें तेजी इस्टेट आसली तेजे कडेन सगळ्या परस त्या गांवान सगळ्या परस रीच तोच आसलो. गिरेस्त मनीस आसलो. बायबल सांगता तो गिरेस्त आसलो. तुमी वाचून पळया. जॉब 1 तेजी सगळी स्टोरी आहा. कितली तेजे कडेन गाडवां आसलीं, कितली तेजे घोडे आसले, भुरगीं ताका आसले 7 पोस 3 धुवो. हे सगळें तेजें आसलें तें एकाच दिसाक हें जालें. हांव पयलीं खरेंच समजतालें देंवचारानूच हें केलें. ताकाच देंवचार हें करता आमकांय देंवचार हें करूं शकता न्हू आमचे फॅमिली. पूण म्हाकाय तें खबर नासली की जॉब कितें सांगता तो. पूण जॉब आपुणूच सांगता फॉर द थिंग्स वीच आय ग्रेटली फियर इज कम अपॉन मी न्हू. जें कितें आपूण भियालो तेंच म्हज्या जिवितान घडलें म्हणटा न्हू. जॉब आन्सर दिना एंड दॅट वीच आय वॉज एफ्रेड ऑफ इज कम अन टू मी. सगळें जें भिरांत कापरो
येतालो म्हाका तेंच म्हाज्या जिवितान कोणी वळून हाडलें? जॉबानूच हाडलें न्हू. आतां आमच्या जिवितान कितें वायट जाता तें कोण ओडून हाडटा? हां, आमीच न्हू. देव आसा, देव रिस्पॉन्सिबल आहा कित्याक तरी आहा, पूण आमी देवाचेर घालिना. आयकूंक ना, देवान केलें म्हणटा सगळीं जाणां न्हू चडशीं. हां, इवन आमी कोणाक ब्लेम करूंक जायना. खूब जाणां आज पासून देवाच्या उतरांतल्या पासून देवाचेरूच आसा. आयकय आमकां देव दुयेंस धाडिना. देवा कडसून आमचे कडेन सगळें बरें तें कोणा कडसून येता? देवा कडसून येता. पूण आमचें कितें जाता? फक्त आमी देव दिसना न्हू म्हूण आमी देवाचेर घालता न्हू. देवान केलें, पूण आमचो देव न्हू इतलो मोगाळ आसा तो तुका परतो केन्नाच कितें सांगिना. आपणीन करूंक ना बीन. वाचून पळोवया म्हणटलो तो. देव कितें म्हणटा परत? ना न्हू, आमी सगळो गोट आदी देवाचें उतर मेवच्या पयलीं न्हू सगळो गोट देवाकूच घालताली. देव आमची मागणी आयकना. सगळ्यांची मागणी आयकता. देवान न्हू आमचे आपणाचे कान बंद केला आमच्या मागण्या वळे. आमी पयलीं जेन्ना आमची खूब गरजो आसल्यो न्हू, आमकां मेळनासल्यो, तेन्ना आमी देवाकूच ब्लेम करतालीं. मागण्यांक वयतालीं, वचनासलें म्हणून वयतालीं आमी, तरी देवाकूच आमी ब्लेम करतालीं. जेन्ना हें टिचींग तेन्ना आयकलें तेन्ना देव कितलो मोगाळ, देव कितलो दोळ्याळ, आनी देव आमकां ऑलरेडी दिलां आमकां देवान तें समजोणी गावली. देवान हांव संवसारान येवच्या पयलीं देवान म्हाज्यो सगळ्यो गरजो तयार करून म्हाका रचला म्हणून ही शिकोवन पयलीं गावली. देवान तुमकां केन्ना रचल्या? सगळ्यो गरजो दिवन काय गरजो मागीर? गरजो सगळ्यो कितें जाय तितलें दिवन तयार करून मागीर आमकां रचल्या न्हू. सो आमी देवाक कितें म्हणपाक जाय दिसपट्या जिवितान आमच्या? दिरे दिरे दिरे. आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हाका सगळें दिलेल्या पासत, सगळ्यो म्हाज्यो गरजो फावो केल्या. आनी देवाची खोशी म्हणटा न्हू जेन्ना आमी आर्गां दिता तेन्ना, ही देवाचें वील ऑफ गॉड न्हू. वेन वी थँक्स गॉड. सो आमी देवाची खोशी करूंक जाय. हे पृथ्वीचेर आमी कितें करूंक येयलेलीं आसा? देवाची खोशी न्हू. देव कितें सांगता तेंच करपाक येयलेलीं आसा न्हू आमी हांगा. आनी देवान आमकां रचल्याय, तो कितें सांगता तें आमी आर्गां दिवपाची खोशी. दिसपट्या जिवितान आमी फक्त देवाक थँक्यू जिजस. आतां आमी कोणी कितें दिलें जाल्यार आमी कितले दीस थँक्यू म्हणटा न्हू. मेळ्ळो थँक्यू हां, आवडटाची वस्त दिल्या, थँक्यू हां तुवें म्हाका ती वस्तू पासत म्हणिना? कोण म्हणिना? म्हणटा न्हू. तशें आमी देवाक आमच्या जिविताक जितली आर्गां दिता तितली कमी कशी दिसता म्हाका. इतलें तेणी आमकां दिलोलें आसा. एवरीथींग. कितले पयशे दिता तुमी सॉसास घेवपाक? एवरीथींग फ्री न्हू. आर्गां दिल्या. एक जाणटो 94 years एकदां हॉस्पिटलान गेलो खंय, ब्रिथींग तेजें स्टॉप जालें म्हणून. ताका सिलिंडर लायलो ऑक्सिजनाचो आनी 1 लाख कितें ताका पयशे जाले न्हू. अशेंच कितले ताका 3 लाख काय कितले तरी पयशे सांगले. अशेंच कितले तरी पयशे सांगले ताका. खूब तो रडपाक लागलो. डॉक्टर भियालो हो पयशांक लागून हें करता म्हणून. डॉक्टर ताका सांगता ना 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 हें समजयता ताका. तो मागीर सांगता आपूण रडटा फक्त हें ब्रिथींग जें आपूण इतलीं वर्सां फुकट घेतलें देवाक आपणीत केन्नाच वखाणी दिवंक ना, आर्गां दिवंक ना, थँक्स म्हणूंक ना. हें जें ब्रिथींग सॉफ्टवेअर येता तें आमकां ऑक्सिजन कोण तरी आर्गां दिता? देवान आमकां सगळें दिलेलें आसा.
आमकां कितें मागपाची पासून गरज ना. फक्त आर्गां दिवन आमी घेवपाक जाय म्हणटा कितें दिलां तें. राज आमी हे डॉमिनेन हे संवसाराचेर कशें करतली फक्त थँक्स गिविंगान. देवा कडेन कितें जाय तें आमी कशें घेतली आर्गां दिवन. ही देवाची खोशी पळय आमी खंय आहा तें तुमकां जाय शिकपाक जाय. खंय आहा ती देवाची खोशी खंय आहा ती कितें करपाचें आमचें. 1 Thessalonians 5:18 आसा. देवाक आमी ओठाणा फुडें देवाक आर्गां दिवपाक जाय. फक्त आर्गां. राती भयण एक फोन केला आनी म्हाका सांगता इवन ती मागण्यांक आसा जाणा ती टिचींग. सिस्टर हांव सदांच देवाक मागणें करता. दोनदा ती नाय म्हणूंक लागली. सिस्टर तूं आजुनूय मागणें करता देवाक प्रे करता. प्रे म्हणजे कितें जाता आस्किंग गॉड न्हू. दी म्हाका दी मागणें. तूं आजुनूय ना सिस्टर ना ना ना. हांवें म्हणलें देवाक आर्गां दितलें केन्ना तूं. जालें म्हणून म्हाज्या जिवितान सगळें काम ऑपरेशन सक्सेसफूल डॉक्टर मेळ्ळो बरो सगळें तूं केन्ना आर्गां दिवपाचें. ही देवाची खोशी म्हणटा. जाणा तें खंय बरयलां स्क्रिप्चर. सिस्टर सांगता म्हाका तें 1 Thessalonians 5:18 आनी तूं केन्ना करतलें तर तें देवाची खोशी. तूं आजुनूय प्रे करताय म्हणटाय ती. आमी थंय नासलीं आमी मागतालीं जाय दिवस आमी मागतालीं. म्हाजी भयण आसली प्रपोजल वयच्या पासत आमी जाय दिवस देवा कडेन दी ताका एक बरो लायफ पार्टनर दी. खूब वर्सां आनी लोकूय आमकां केंटालो तुमी मागण्यांक वयता तुमचो जेजू मागणें आयकोना गो तुमचें. पूण आमकांय खबर ना एक सिस्टम आसा म्हणून आनी देवाची खोशी आसा कितें ती आमकां खबर नासली. जेन्ना एका अशीच प्रेयर सर्वीस आसली रिट्रीट आसलो ब्रदर जॉन्सन येयलो. त्या रिट्रीटाक एक बायल येयल्ली 20 वर्सां स्पॉन्डलायज जाल्ली मानीन. कितलीं वर्सां 20 वर्सां बेल घालून येयल्ली आनी तिका वयर आपयली. आनी ब्रदर म्हणलो तिका कितें म्हणून मागणें करताय तूं इतलीं वर्सां 20 वर्सां. मागणें करता आय एम प्रेयिंग गॉड टू हील मी. देवा कडेन मागता म्हाका बरें कर आनी म्हाका खबर आसा देव म्हाका एक दीस बरो करतलो म्हणून. आतां 20 वर्सां हीच मागणें करता. तेणी ब्रदरीन सांगलें तूं तें सगळें सोड आनी 2 मिनटां हांव कितें सांगता तें कितें सांगलें तिका. आपूण देवाच्या उतराचें मागणें शिकयता तें तूं म्हूण. 1 Peter 2:24 आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. 2 मिनटां म्हटलें कितें आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनीच हांव बरी जाली. ती 2 मिनटांनीच खरेंच बेल काडलो आनी चलोंक लागली. आख्ख्या फास्ट सारकी मान बीन हालयली. 20 वर्साचें दुयेंस आर्गाच्या भेटीन देवाची खोशी न्हू. देवाची खोशी केन्ना केली जाल्यार 2 मिनटांनी तिचें दुयेंस तिका सोडून गेलें. तें हांवें आयकलें. हांवूय सैरानान येयली आनी हांवें म्हटलें जाणाय भयणीक सांगलें घरा येवन आमचें मागणें देवाक जाय तशें जायना. देवाची खोशी आमी करिना. आमी मागता न्हू आमी आजुनूय कोण मागिना मागता. मागपाचें हांवें म्हटलें आतां मागपाचें ना. भयणीक सांगलें आतां आमी मागचें न्हू. आमी देवाक फक्त वखाणी दिवया आर्गां दिवया. आनी देवाक आर्गां दिवपाक लागली. थँक्यू जिजस. म्हाज्या भयणीक बरो तुवें लायफ पार्टनर दिला. अंडरस्टँडींग लवींग केअर देवाच्या उतरान आसलेलो अशें म्हणून आमी मागणें करतालीं. फक्त मागणें करिनासलीं देवाक आर्गां दितालीं. देवाक आर्गां दितालीं. एका विकाक 8 दिसां भितर पयलीं म्हजी प्रपोजल येयली. आनी तीच प्रपोजल ताका जाली. केन्ना आमकां जाय ती वर्सां लागलीं. कित्याक आमचें मागणें देवाक जाय तशें जातालें. विल ऑफ गॉड जातालें ना. जेन्ना आमी आर्गां दिवपाक लागलीं तेन्नाच देवाचें वील देवाची खोशी
देवाचें बरेपण आमच्या जिवितांत दिश्टी पडलें. कितें म्हणटा आमकां? इन एवरीथींग गिव थँक्स, फॉर दीस इज अ वील ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीजस कन्सर्निंग यू. कितें म्हणटा? वील ऑफ गॉड. केन्ना आमी वील ऑफ करता? देवाची खोशी केन्ना करता आमी? देवाक जेन्ना आमी वखाणटा, देवाक जेन्ना आर्गां दिता, तेन्ना आमी सगळ्या सिट्युएशनान काय बरें आसा तेन्नाच आमी आर्गां दिता न्हू. देव म्हणटा बरें आसा तेन्ना आर्गां दी म्हणटा न्हू. आं ना ना, बरें आसा तेन्ना तुमी आर्गां दियात, मागीर नाका. एवरी सिट्युएशन कोंकणीन कितें आसा? आनी खंयचेय परिस्थितीन आनी कसलेय परिस्थितीन न्हू आर्गां दियात. आर्गां दियात. कित्याक? कित्याक? जेजू क्रिस्ता सोवें जेजू क्रिस्ता सोवे अशें करून तुमी देवाची खुशी देवाची खोशी पाळटात. पाळटात. कितें करून आमी? आर्गां दिवन. कसलेय परिस्थितीन एक बायबलाचेर आहा, जाता तें जावं देवाक आर्गां दिवपाक जाय आमी आमच्या जिवितांत. कसलेय परिस्थितीन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. आमी केन्ना आर्गां दिता? कितें बरें जालें तेन्ना देव थँक्यू जिजस न्हू. मातशें कितें जालें जाल्यार आं म्हाका एक भयण म्हणटाली, आमी न्हू बलून कशें म्हणटाली. हय, आमी बलून एक बोमाड्डो आमी फुल्लो म्हणटकू मागीर म्हणटा कितें जालें म्हणटकू फुस जाता म्हणटा. खबर ना, जोनेकल्यांनी आमकां चॅक करपाक जाय आमी केन्ना देवाची खोशी करता. बरें आसता तेन्ना, वायट आसता तेन्ना. केन्ना आमी वखाणटा देवाक. आमी खरेंच देवाक आमच्या वखाणी दिवपाक जाय. कितें सिट्युएशन जावच्या पयलींच देवाक आमी आतांच आर्गां दिवपाक जाय. जेजूक आर्गां दिता सगळें बरें जालें. भयणीचें काजार आसलें चेड्याचें. आमी ताका भयणीक सांगतालीं जेजूक आर्गां दी, सगळ्या गरजांनी तूं पावलें आनी बरे भाशेन तें काजार जावन बरे भाशेन चेडूं येयलें. सून म्हणनासलें चेडूं येयलें म्हण देवाक आर्गां दी. ती म्हणटा आपूण खरेंच जें कितें तूं सांगलें, पूण म्हणटा कितें जालें तें आपणाक म्हणटा कळकूच ना कशें काजार जालें तें. कित्याक? देवाची खोशी केली न्हू. आर्गां दिवप म्हणजे देवाची खोशी केली न्हू. देव मागीर तेजी खोशी केल्यार देव तुज्या जिवितान एंटर करचो ना. आमी आर्गां दिवपाचें काम करपाचें, मागपाचें काम ना. आतां देवान आमच्या पासून सगळें करून दवरलेलें आसा कुर्साचेर. आतां फक्त आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय. कितें जाय न्हू तें आमी आर्गां दिवपाक जाय. देवाचें स्क्रिप्चर घेवंक जाय आनी एक देवाचें उतर घेवंक जाय आनी आर्गां दिवंक जाय उतराचेर. आतां ती भयण 22 वर्सां स्पॉन्टलस जाल्ली, ती कितें म्हणटाली? देवाचें उतर घेतलें न्हू. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनीच बरी जाली. त्या उतराचेर बरी जाली न्हू. तशेंच आमी देवाचें उतर. आतां तें आमकां गरजो आसा न्हू, आमच्या जिवितान गरजो ना. देव आमकां कितें म्हणटा? गरजो जाल्यार गरजो मागात राव म्हणटा. देव आमकां आमच्यो गरजोय पासून मागोंक जाय जाल्यार कोळीत कर म्हणटा आमचें. एफिशियन्स 4:6 म्हणटा. कितें म्हणटा? आपणाक तुमच्यो गरजो आसा म्हण देवाक खबर आसा. तूं दिनवासनी काळजान आपणाक कोळीत करात म्हणटा. आपणाक सांगात म्हणटा तुमकां कसल्यो गरज आहा त्यो. देवूय एकलोच सोगटा. फिलिपियन 4:6 सॉरी फिलिपियन न्हू. या 4:6 सॉरी. फिलिपियन्स 4:6. कसलेच हुस्के काडू नाकात. पण कसलेच हुस्के काडू नाका म्हणटा. संवसारान आमकां हुस्के आहा ना? आसा हुस्के आहा. सो देव कितें म्हणटा? कसलेच हुस्के काडू नाका.
देवाक खबर नासतलें उस्कें आसता म्हणून संवसारान न्हू. सो देव सांगता आमकां उस्कें घालूं नाका म्हणून. सगळ्या तुमच्या मागण्यांनी सगळे तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. कितें करात म्हणटा. कळीत देवाक कळीत करात. कशें कळीत करात. मागण्यांनी फुडें. पूण तुमची मागणी पूण तुमची मागणी जावं न्ही दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. दिनवास न्ही काळजान वखाणणी करपाची मागणी जावन तुमचे. आमकां सगळ्यांक उस्कें आसा तें उस्कें म्हणटा आपणाक कळीत करा. कसलें उस्कें आहा तुका तें कळीत कर म्हणटा. तुमचें उस्कें सारकें कळीत कर म्हाका. कित्याक देवाक खबर ना. देवाक खबर ना आमकां उस्कें आहा तें. आमच्या जिवितांत प्रश्न आहा ते देवाक खबर ना. जाणा पूण देवाक जाय तुका खंयचो तुजो हुस्को गरजेचो तो. ताका लागून तो कळीत कर म्हणटा. मेन्शन करता तो कळीत कर तुजो हुस्को. गरज तुजी तुका कितें जाय तें म्हाका कळीत कर. आनी कशें कर दिनवास न्ही काळजान. बी केअरफूल फॉर नथींग बट इन एवरीथींग by prayer and supplications with thanksgiving let your requests be made known unto God. देवाक कळीत कर म्हणटा सगळे तुजे उस्के. आमी सगळीं म्हणटा न्हू. कोण म्हणिना हांगा देवाक खबर ना म्हाका हें जाय तें. ना म्हणिना. हां देवाक खबर ना म्हाका कितें जाय तें. हांवूय जायती वर्सां म्हाका सगळीं विचारतालीं काजार जायना. देवाक खबर आहा न्हू. देवाक खबर आहा न्हू म्हाका लग्न जावंक जाय तें. देवाक खबर आहा. देवाक खबर आसा. हांव सदांच सांगताली. मागीर एक दीस ब्रदर जॉन्सनाच्या तोंडान सुद्दां देव उलयलो प्रिचिंगाचेर. कुड्डो बाप्तिमस आसा न्हू. कुड्डो बाप्तिमस आसलो न्हू बायबलान. आनी तो कितें म्हणटालो जेजूक दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. तेन्ना काकूट मागतालो. जेजू मरोंक ना. आतां आमी काकूट मागोंक जायना. आं म्हजी काकूट कर म्हणटालो. आनी जेजू कडेन ताका शिसांनी हाडलो. जेजू ताका कितें विचारलें. तुका हांवें कितें करूंक जाय म्हण विचारलें. जेजूक खबर ना तो कुड्डो म्हणून. आं पूण ताका विचारता कित्याक तो दिन सोमती नजर. ताका कळीत करूंक जाय आसली न्हू. ताका कसली गरज ती. आनी तो कोण आसलो. भिकारी आसलो. ताका भीक जाय काय ताका पयशे जाय काय ताका नजर जाय तें कळीत करूंक जाय आसली न्हू. आमच्या जिवितांत जायत्यो गरजो आसा न्हू. एकूच गरज आहा आमकां. ताका लागून देव म्हणटा तुजी गरज कळीत कर म्हाका न्हू. आनी दिनवास न्ही काळजान. जेन्ना तेणी सांगलें आपणाक नजर जाय म्हटल्यार जेजून कितें म्हटलें घे नजर. हां ताका दिश्टी पडली. आतां हांव म्हणटालें कितें जेजूक खबर ना म्हाका काजार जावंक जाय. जेजूक खबर ना. जेन्ना ह्या टिचिंगाचेर कळ्ळें देवाक कळीत करूंक जाय तुका कितें करूंक जाय तें तुज्या जिवितांत. तेन्ना हांवें जेजूक सांगलें म्हाका काजार जावंक जाय. हां हें हरखा दिवपाक लागली. सेम म्हाका लावींग देवाच्या उतरान आसलेलो. जेजूक वखातात उतरान म्हणूंक ना. तेन्ना म्हाका उतराचें तितलें येना. पूण जेजूक वखातात आसलो. पूण जेजून दिलो. जेन्ना केन्ना दिलो तेन्ना जेजूक कळीत केलो आनी दिनवास न्ही काळजान कळीत केलो. समजलें. आतां आमकां गरजो आहा त्यो आमी कश्यो कळीत करूंक जायो. दिनवास न्ही काळजान. देवाक खबर आसा आमकां सगळें. देवाक आमगे सगळें खबर आहा. देवाक म्हाजो केस जो पडटा तेजो वचून हिशोब आहा खंय. वाचूंक ना बायबलान. वाचला न्हू. हो केस पडटा तुमकां खबर आहा केस कितले आहा ते मेजले आमी. ताका खबर आहा. पूण देवाक खबर आसा म्हाज्या जिवितांत कितें घडटा तें. पूण तो तरी जावन तो म्हणटा कळीत कर आपणाक म्हणटा न्हू. आनी ते दिनवास न्ही काळजान तुका कितें जाय तें कळीत कर म्हणटा.
सो आमकां कितें कितें गरज आसा म्हणून आमी देवाशी येयलेले आसा न्हू. कोण हांगा कितें नाका म्हणून मागूंक येवंक ना, कोण येवंक ना, कोणाकूच कितेंच नाका हांगा. सगळ्यांक कितें कितें जाय म्हणून येयलेले आसा न्हू आमी. आतां आमी देवाक कशें कळीत करूंक जाय? दिनवासनी काळजान आर्गां दिवंक जाय देवाक आमी. आमी खूब भाशेन आर्गां दिवंक शकता. जिबेचे देणे बिगस्ट प्रेयर म्हणटा तो हायेस्ट प्रेयर्स. जिबेचे देणे सगळ्यांक आसा न्हू जिबेचे देणे हांगा. गिफ्ट ऑफ टंग, गिफ्ट ऑफ टंग आसा. जिबेचे देणे नेवी येयला तांकां, ही नेवी येयला न्हू. आं जिबेचे देणे ना ना आनी कोणाक ना? तुका ना? हा तू खूब वर्सां जालें तुका येयला. जिबेचे देणे एक कितें? देवाची कडेन उलोवपाची एक भास, आत्मीक भास, मोगाची भास. आनी ही भास कोणाक मनशाक कळना. ही भास मनशाक कळना. जिबेचे देणे आमकां तरी न्हू शिकोवपाक खूब चिंतचें पडटा न्हू. एक जिबेचे देणे एक ल्हान भुरगें आपल्या आवय बापा कडेन कशें उलयता. ल्हान भुरगें 6-7 म्हयन्याचें भुरगें कशें उलयता आपल्या आवय बापाय कडेन. हॅलो मम्मा म्हणटा, हॅलो डॅडी, आं हा पापा पापा म्हणटा न्हू. आनी आमकां समजता न्हू. आतां आमकां कळना तें भुरगें कितें उलयता तें. आमी म्हणटा न्हू हां बाबा तूं योंटी दुदू ती न्हू दुदू. आमी रोखडेंच उलयता न्हू तेजे कडेन. तेंची भास कितें उलयलें म्हणटकूच तशीच सिंपल देवा कडेन उलोवपाचें देणे. आमकां तरी न्हू सांगचें पडटा सगळें टिचींग. ल्हान भुरगें न्हू, ल्हान भुरगें. आमगेर एक ल्हान भुरगें आसा बेबी. हांव जेन्ना जिबेचे देणे उलयता न्हू आपुणूय जिबेचे देणे उलयता. 1.5 वर्साचें आपा पापा 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 करतलें फास्ट. हांव जेन्ना उलोवंक येता न्हू आमचे ग्रुपाचें हें आसता प्रेयर. केन्नाय हांव उलयता न्हू तेन्ना येता मा मा पापा 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 आपुणूय स्टार्ट करता. तांकां सांगपाची गरजूच ना. आनी आमकां सांगपा जिबेचे देणे एक अशेंच लापा पापा पापा करून स्टार्ट करपाक जाय आमी. चड हेजेर कांय हेजेर न्हू मोतीचेर कोण पेस घेवंक जायना. कितें म्हणटा काय हांव, ती आत्म्याची भास. ही कोणाची भास? म्हजो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जाता आनी ते उलयता. सो हे मोतीक कांय कळना. 1 Corinthians 14 म्हणटा हे मोतीक कांय आदाव ना म्हणटा म्हजे. सो समजता ही कोणाची भास? आमकां सगळ्यां कडेन उलोवंकूच जाय न्हू देवा कडेन. आमी कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. मागीर देवा कडेन उलोवं नाका आमकां? आमी संवसारी बापाय कडेन आमचें उलयनासतना रावतालीं. एक ल्हान आसलें तेन्ना कोण बापाय कडेन उलयनासतना रावतालो? हां कितेंय म्हणून मारल्यार पासून आमी परत वयतालीं आनी उलयतालीं न्हू ना. आमकां आवडटालें न्हू तशेंच. आनी आमचो बापूय रावतालो न्हू आमकां. रावनासलो आयकुपाक न्हू. येयलो म्हणटकूच कामासून थकलो म्हणून तो आमी उलयलें वच गांगले म्हणटाले ना. आनी तशीच आमी आमच्या बापा कडेन उलोवपाक जाय सगळीं जाणां. उबी राव. कोणाक जिबेचे देणे ना ते उबी रावया आनी आमी उलोवया बापाशी. सगळ्यांक डिजायर आसा न्हू. हां दोळे धाप. जिबेचे देणे कोणाक ना? तुका आसा तूं उबी राव. डावट ना, डावट करपाचें ना. ते हांगा चिंतपाचें ना बाबा बाबा ल्हान भुरग्या भशेन बाबा 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 करपाचें. आपुणूच देवाची ते आत्म्याची भास. ते जोर घेवंक जायना हांगा येना बीन म्हणून. आं दोळे धापांनी उलय. हालेलुया 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 हालेलुया. दोळे धापा बापाशी उलयता आमी आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन.
दोळे बंद करून उलयत राहा बापाची. एक ल्हान भुरगे कशें जावं, ल्हान भुरगे कशें आपल्या आवय कडेन बापाय कडेन उलयता, तशेंच आमी ल्हान भुरगीं कशीं जावया आनी आमच्या बापाशी उलोवया, सगळीं उलोवया. शिकारा बरा 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 बा आता आमी सगळीं उबी रावया, सगळीं उबी रावया आनी आमच्या देवाक आमच्यो गरजो दिनवासनी काळजान जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्नाच आमी देवाक आमच्यो गरजो कितें आसा त्यो करीत करया. सगळीं जाणां दोळे धांपया आनी बापाक आमच्या करीत करया दिनवासनी काळजान. कित्याक बायबल म्हणटा हे जिबेचे देणे हायस्ट प्रेज, हे थँक्स गिवींग देवाक आमी दिता. आमच्या जिबेच्या देण्यान बसून देवाक आमी करीत करया सगळ्यो आमच्यो गरजो. तेणी सांगलां न्हू दिनवासनी काळजान सगळ्यो परिस्थितीक देवाक आमी आर्गां दिवया. सो जिबेच्या देण्यान आमी देवाक आर्गां दिवया आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो जे कितें आमी मागतात, जे कितें आमकां गरज आहा ते देवान आदी फुडेंच आमकां दिल्यो म्हणून आमी वखाणी करया जिबेच्या देण्यान. सगळ्यांक मेळ्ळी न्हू जिबेचे देणे? सगळीं उलोवया न्हू, बरें उलोवया मोगान. एक ल्हान भुरगे जावन बापायची कडेन आमी आतां येयलेलीं आसा. शिकारा बरा 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 Shikara bara 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 Shikara bara 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 apa 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 da 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 Shikara bara 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 bara
Shikara bara 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 da 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 da. Oh shikara bara 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 bara. Oh da bara 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 bara. Ba 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 da 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 da. Oh da bara 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 da 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 da. Shikara bara 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 bara. Oh shira da 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 ba 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 ba. Ba 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 da ba ba ba. Oh riga riga ba 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 ba. Ba 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 ba. Ha ba 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 ra 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 ba. सुरगीच्या बापा आम्ही तुका वखाणटा तुका दिन वाजता ह्या वेळा पासत तुझे शिकोवणे पासत तुका आर्गायता तुवें आमकां जायते भिरांती वरवीं तुवें आमकां सांगलां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना गोठायचो आनी बुजोरेचो आमकां एक वेळार तुवें आमकां सगळ्यांक एक गोठायेचो मोगाचो आनी पदवेचो थीर मोनाचो तुवें आमकां आत्मो दिला म्हणून जेजू आमी तुका वखाणटा आनी सगळे येदे वखदार जेजू आमची भिरांत काडून उडयल्या सगळे आमच्या दुयेंस पिडाचो नाश जाला दुखीचो नाश जाला सगळे जे प्रॉब्लम आसले जे आमी घेवन येयले सगळ्या प्रॉब्लमाचो सगळ्या दुखेचो सगळे वजे आमचे काडून उडयला म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता चिकोवणे वरवीं तुज्या उतरा उदेशी आनी जेन्ना आमी तुका वखाणला कित्याक तूं म्हणटाय तुजी खोशी जेन्ना आमी कसले परिस्थितीक आमी वखाणटा आनी जेन्ना तुका आमी कळीत करता तूं आमच्या सगळ्यो गरजांनी पावताय म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता जण एकल्याच्यो गरजो तुवें दिलोल्या पासत जशी ती येयल्या तशी ती केन्नाच वयची ना पूण सगळें तुजी गिरेस्तकाय तुजें बोडलेलें देणें तूं केन्नाच खाली हातीन कोणाक धाडिना बोडलेल्या हातीन सगळीं घेवन वयता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता आनी सगळ्यांक फावो केला जे कितें मागता ते तुका वखाणटा आनी तुका दिनवासता सगळे बरेपणां जी बाबयनां येयल्या तांकां भरपूर आशिर्वादांनी बोललेलीं आसा जी येवपाचीं आसा तेंच्याय पासत आनी जी कोण प्रीज करता तांकांय तेंचे फॅमिलीचेर जायते आशिर्वाद तुवें देंवयल्या म्हणसर जे घेवन आमकां तुजे जागे वापरूंक गेल्या देवाचें उतर परगोटूंक तांकांय भरपूर आशिर्वादान बोलल्या म्हूण तुका आर्गां दिता सगळें तुजें बरेपण जण एकल्याच्या जिवितांत दिश्टी पडटा तुज्या उतरा उदेशी आनी ह्या जाग्याचेर फक्त तुजें उतर परगोडटा म्हणून जेजू आनी तुज्या उतराचीच परगोटणी जाता जितली उतर आयकता तितले उतराचेर तेंच्या जिवितांत स्वतंत्र जाता आनी बरें जिवीत ती जिवंक पावता आनी जशी ती एकटी येयल्या पूण दुसरे फारा रिटे घेताला तेन्ना ती खूब जाणांक घेवन येता आपली घोवायकी दिवन म्हणून जेजू ह्याच जाग्यार तूं जिवो आसा तूं मिलाग्री करता तुज्या उतरा उदेशी म्हणून हें कळोन येता आनी जायतो लोक हांगा देवाचें उतर आयकूंक येता म्हणून तुका आमी वखाणटा आनी तुका दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन गॉड ब्लेस यू